वास्को पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांचे कडेन भासाभास केल्या उपरांत वास्कोच्या नुस्तेकारांनी संप फाटी घेतलो। घाऊक नुस्तें विकपी सुवातींचेर पुलीस तैनात करतले, तशेंच रस्त्या कुशीक घाऊक नुस्तें विकप्यांक काडटले अशें आश्वासन पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिलां, अशें नुस्तेमार कस्टाडियो डिसोजान सांगलें। बेकायदेशीर नुस्तें विक्री थांबोवपा खातीर सर्वतोपरी यत्न करतलो, तशेंच नुस्तेमारांच्या प्रस्नाक हस्तक्षेप करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याकय पत्र बरयतलो अशें वास्को पीआय कपिल नायकान सांगलें। आयज आमी म्युनिसिपालिटी कडचे पळय बसलोले तें खरें म्हणल्यार सारकेंच रॉंग अशें म्हणजे रॉंग म्हणल्यार जेन्ना रस्त्यार थिंग नुस्तें विकताय तें आजून पासून बंद जायना देखून आमची सगळीं भयणां आयज म्युनिसिपालिटी कडेन घेवन पाटी घेवन बसलेली आनी तें चोवन आमकां पीआयन आयज आपोवन हाडलें आनी पीआयन आमकां एक आश्वासन दिलां, आपूण ऑथॉरिटी न्हू म्हणपा लागलो, जें पळय आपणा कडेन कितें जातलें तें आपूण करता जाल्यार आमकां मातसो तेजेर एक विश्वास येयला की खरें तो कोत्तोयस म्हणून। आमी त्या कडेन मागलां फकत इतलेंच की सांजची 4 ती रातची 9 देखून थिंगा पुलीस ड्युटे घालून तो तरी म्हणपा लागलो आपल्या कडेन स्टाफ उणो आहा, जाल्यार आमी आमची CMा कडेन एक रिक्वेस्ट कोत्ताय, सगल्या नुस्तेकारां वद्दान हांव एक CMा कडेन रिक्वेस्ट कोत्ता की वास्को पुलिसांक थोडोसो आनी मायज स्टाफ दिवचो, कित्याक पीआय म्हणटा आपल्या कडेन स्टाफ ना थिंग घालपाक आनी हो घालपाक जें पळय इल्लिगल नुस्तें पळय विकता तेंचे खातीर, जाल्यार आमी आमचें मागताय कितें CMा कडेन की तांकां थोडो स्टाफ दिवचो आनी जेन्ना मार्केट न्यू मार्केटाचो प्रोजेक्ट बांदपाक चालू आहलो तेन्ना तेजे पयले थिंगा पुलीस घायलोले ड्युटेक। आतां कितें जालां, तेंचे मार्केटाचें काम चालू जालां आनी आमची भयणी सगळी टेम्पररी मार्केटान शिफ्ट जाली, तेजे फाटल्यान एक 15 दिसान तें इल्लिगल नुस्तें विकपाक चालू जालां। सो आमी मागताय पुलिसां कडेन पीआय कडेन आनी पीआयन सांगलां आपणा कडेन जात ते भाशेन तुमकां आपूण हेल्प करतलो, हेजेर आमकां मातसो एक विश्वास दिसला आनी हे विश्वासाचेर हे पीआयच्या उतराचेर आयज आमी म्युनिसिपालिटी कडची उठोन फाल्यां सान मार्केटान बसतलीं आनी पीआयन सांगलां आपणान हूंय तांकां ते जे पळय होलसेल आहाय तांकां लॉक मारला। हांवें आमी पळयलें की सगळे नुस्तेकार पळय आसात रिटेल फीश वेंडर्स ती सगळे नुस्त्याचें मार्केट सोडून सगळे म्युनिसिपालिटीची भायर येवन बसले आनी सगळे तांणी ब्लॉक जाले आनी पब्लिकाकय इनकन्विनियन्स केली आनी सो ती पळोवन तांचो हें आशिल्लो की तांची प्रॉब्लेम कितें, ती म्हणटात की जे होलसेल ते विकतात ते बंद करचे आनी रस्त्यार पयली फीश वेंडर्स कोण कोण बसतात ते बंद करचे, कित्याक ती थंय बसल्यार तांकां नुकसान जाता। सो हाजे पयलीं आमी प्रयत्न केले आमचे वटेन कोण कोण नुस्तें रस्त्यार बसतात तांकां सगळ्यांक काडपाचें, तांकां बूक करपाचें कन्सर्न कायद्या अंडर सगळें केलें, पूण ती परत बसपाची सोडनात। सो आमी आमचे वटेन आमचे चालूच दवरतात, कोण बसतात तांचेर आमी केसीस बूक करतात, तांकां हाडटात आनी तांचें कितें आसा तें एक्शन घेतात, पूण तांचे प्रमाणे ते म्हणटात कितें तें अजून बंद जायना। सो तांकां हांवें आज आपोवन हाडिल्लें पुलीस स्टेशनार आनी हांवें तांकां एक हें दिलां एश्युरन्स की म्हज्या लेवलाचेर पळय कितें जाता दॅट आय वील डू, सो आय वील डिप्लॉय माय स्टाफ आनी हांव जाता तितलें प्रिवेंट करपाक शकता। बाकीचें कितें आसा तें कन्सर्न ऑथॉरिटीज पळय आसात तांणी कितें आसा तें एक्शन घेवपाक जाय तांचे लेवलाचेर। सो म्हज्या लेवलाचेर पळय हांव कितें पुलीस घालून म्हज्यान पळय प्रिवेंट करपाक जातलें इतलें आश्वासन हांवें तांकां दिलां। सो